भाव भयणांनो, आयची मिसाची भेट सुरू करचे पयलीं हांव सयक घेतां आमच्या नव्या पाद्रीकाराक फादर पॅट्रीक फुतार्डो येवकार दिवन. आयज आमचे मदें तो आमचे खातीर आपली पयली मिसाची भेट भेटयतलो. उनवनीत येवकार फादर पॅट्रीक. पृथ्वीच्या भावभयणांनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव उलयतां. हांव जावन आसा तुमचे फिरकोजेचो मिलाक सायबिणीचो बादें नवो पाद्रीकार, आनी आयज खुशालकायेन हांव ही मिसाची भेट तुमचे पासत, तशेंच ह्या फिरकोजेचो सगळो लोक जो मरण गेला तांचे पासत ही मिसाची भेट हांव भेटयतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार आनी हो विशय आमच्या मुखार आयची वाचपां दवरतात, आनी ती म्हटल्यार देवाचें राज विस्तारुया. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक देवान एक खेरीत भाशेन आपयल्यान स्वर्गीचें राज सगल्यांक पावोवपाक, शिकवण दिवपाक आनी आपल्या सोरशी हाडपाक. पूण जायते पावटी आमीच आमच्या जिवितांत फामिलींनी हें स्वर्गीचें राज फुडें व्हरूंक आमी विसरल्यांत, फाटीं सरल्यांत. आनी देखूनच हें आपोवणें आमकां जोड एकल्याक जावन आसा. तेच भाशेन जेजू आमकां सांगता, वय म्हाका तुजी गरज आसा. जशे भाशेन तुज्यान वावरूंक जाता वावूर, आनी स्वर्गीचें राज खेरीत भाशेन विस्तारूंक वावूर. तो जायते पावटी हें करूंक आमी फाटीं सरल्या, जायते पावटी आमी चुकल्या, जावं उतरांनी कोन्यांनी. आनी देखून आमी देवाचें भक्षणें मागुया आनी खेरीत भाशेन आमी आयज देवाची कृपा मागोया आमच्या जोड एकल्या पासत. आमकां एक मिसाच्या भेटेन वांटो घेवन आमकां कृपा आनी आदार दी म्हणून आनी बळ दी म्हणून सदांच स्वर्गीच्या राजा पासत वावरूंक. आनी ह्या मिसाच्या भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरून खेरीत भाशेन देवा लागीं आमी भक्षणें मागुया. हांव पातकी स्तोत्रदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चाळून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी खोराक म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददाद देव आमची काकूट करूं, आमकां पातकांनी बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली ओस्कोत की तुजे विणी आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सोर कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पोतोत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसाकेल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, उंच देवदाताराच्या माथ्या वेली उंचांतली उंच खांद्याची हांवें एक ताळी काडलोली आनी खूब उंच दोंगरार हांवेंच ती लायलोली. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलो. ती फांटेतली आनी तिका फळां जातली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देफदार जावन पावतली. तांच्या पोना सकल सगळी तरेची सुकणीं वस्ती कोत्तेली आनी सगळीं सवण्या तिच्या कानाच्या स्वाताक विसव घेतली. लांब रुखाक मोटवो करता आनी मोठवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी कोत्ता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाणा जातलीं.
हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी उलयलां तशेंच हांव कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किडनोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोव वाडत्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वासपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वयर वचतलो. लेबनाच्या देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरान रांपलोले आमच्या देवाच्या आंगणान असले मनीस मानतले. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारे पिरायेक लागून ती फळां दितली. तकतकीत रसरशीत ते तपतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोद ना तो एकलोच म्हजें पडप. जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. बागयोन पावलून खरीदकारांक बरयले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, आमी कुडीन आसोसर सोमयासरशिले पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तर आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण बावाट्टान चलता. होय, आमी विस्वासान बोल्ल्या आनी खरेंच म्हटल्यार कुडींतले भायर सरूंक सोमयासरशी जेवंक आमची खोशी. आमी कुडीन जेवंक वा कुडी भायर जेवंक ताका मानता तसली आमी सोदता. जण एकल्याक आपले कुडीन आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मुजरी घेवंक क्रिस्ताचे न्यायसभे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोपता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून उरपोंजेक म्हटलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तुगीन फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशीभर गुळगुळीत गोठो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयतो लायता. हे परी देवाचें राज. त्या बायल ताणें म्हटलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वपार घालून ती चित्रावया. तें सांसवाच्या कोणये परी. तो जमनीर वोंपता तेन्ना सांसवांत आसात तितल्या बियां परस सुकुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंतरावेलीं सुकणीं ताचे सावळी तोडा आसरो घेवंक जाता. ताणें तांचें आयकून घेवन जाता तशें सोबार वपाऱ्यांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वपाऱ्या शिवाय तो तांचे कडेन उलोयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त.
तुझ्या भाव भयणांनो, ह्या 11व्या आयताराक आयचें शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक आपयता सर्गीचें राज विस्तारूंक. आनी आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा म्हणटच आमकां देव ती पदवी तें बोल आनी गोठाय जण एकल्याक दिता. फकत एक प्रश्न म्हटल्यार जरी तर आमकां हें देवाचें राज विस्तारूंक जाय जाल्यार, जरी तर आमकां हो चॉयस करूंक जाय जाल्यार, देव जायती कृपा देणी, वेळ, गोठाय तेच भाशेन ग्रेस्काय आमच्या जिवितांत घालता. थोडेशें आमी जें आमकां देवान दिलां तें ताच्या राजा सर्गीचें राज बांदून हाडूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक. एक घडणी घडली आनी एक धाकटोसो भुरगो एक दीस आपल्या आवयशी आयलो आनी आपल्या आवयक ताणें सांगलें, म्हाज्या टिचरीन ही चीट दिल्या. आनी त्या आवयन ती चीट वाचली आनी वाचल्या उपरांत त्या भुरग्यान त्या आवय कडेन विचारलें, माय त्या चिटीर टिचरीन कितें बरयलां? आनी त्या आवयन त्या भुरग्याक सांगलें, टिचरीन अशें सांगलां, फाल्यां सावन ह्या भुरग्याक तूं इस्कॉलाक धाडिनाकाय, कित्याक तुजो भुरगो चड हुशार आनी दुसरीं भुरगीं दिसावान फाटीं पडटात. आनी देखून तिणें म्हटलें ताका, फाल्यां सावन हांव तुका घरांत शिकयतलीं. खरेपणी अशें ते चिटीर बरोवंक नासलें. ते चिटीर बरयलेलें, तुजो भुरगो दिसावान फाटीं, तो एक बोटो, ताका इस्कॉलान धाडिनाका. पूण आवयन ही चॅलेंज घेतली आनी जें ताच्या टिचरीन ह्या भुरग्या तांय पळोवंक जायनासलेलें तें आवयन तें पळयलें. आनी तो भुरगो जावन आसा थॉमस एडिसन. जाणें लायट बल्ब इन्वेंट केलो, मोशन पिक्चर्स इन्वेंट केले आनी जायती कॉपीरायट्स ताच्या नांवार आसात. जी पदवी ह्या टिचरीन हो बोल भुरग्याच्या जिवितांत पळोवंक ना, तें बोल आनी पदवी ह्या आवयन आपल्या भुरग्या तांय पळयलें आनी खेरीत भाशेन ताका ही पदवी दिसपॉटेंसी टू ब्रिंग इट टू रियलिटी ताका आदार दिलो. खेरीत भाशेन ताका एकम्पॅनिमेंट दिलो आनी तो खेरीत भाशेन व्हड मनीस जावन पावलो. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयच्या वाचपांचेर जरी तर आमी नदर मारल्या जाल्यार आमकां ही वाचपां सांगता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन इजाकेल प्रवादी सांगता, देवाक ही पदवी आसा म्हणून. खेरीत भाशेन एक धाकटो फांटो घेवन ताचें एक व्हड झाड करूंक, एक व्हड झाड ज्या झाडान सुकण्यांनी देखून येवन आसरो घेवंक जाता, ज्या झाडान थंयसर येवन तेमी एक खेरीत भाशेन बसूंक जाता, सावळेन रावंक जाता. एक धाकटी कोंबरी देव रोयता आनी तें व्हड झाड जाता. देवाक ही पदवी आसा, देवाक हें बळ आसा. न्हय फकत झाडां विशीं पूण कित्याय विशीं आनी आमच्या दोळ्यातल्या विशीं आमी ताचेर फकत बावार्थ धरूंक जायो. आमी ताचेर फकत पात येवंक जाय आनी जें देवान आमकां दिलां, जावं वेळ, देणी, ग्रेस्काय, ताच्याय हातान आमी घालूंक जाय आनी आमी राबूंक जाय पळोवंक कशे भाशेन देव हें सगळें एक खेरीत भाशेन सुंदर करून हाडटा पळय तो. न्हय फकत आमच्याच बऱ्याक, संवसाराच्या बऱ्याक आनी आपले मोहिमेक. आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय सांव पावलो आमकां सांगता, आमी कुडीन आसतना आमी ओस्कोत म्हूण सोजमत, पूण ह्याच ओस्कोताय जर तर आमी भावार्थ दाखयलो आनी जर तर आमी भावार्थान चल्लीं जाल्यार आमचे कुडीन आसतनाय आमी सर्गीचें राज विस्तारूंक जाता. ही शक्ती, ही कृपा देव आमकां दिसपोटी दितलो. All that is needed is that we be available. All that is
needed is that we make that choice. आनी देखूनच आयज जेजू आमकां वपाऱ्या विशीं आमकां वपाऱ्यो सांगून हीच शिकवण आमच्या जोड एकल्या मुखार दवरता. पवित्र पुस्तकांत जरी तर आमी पळयत जाल्यार जेजू जायते फावटी वपाऱ्यांनी उलयतालो. आनी ह्या शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां मार्कूचें, ह्या शुभ वर्तमानान ह्या चॅप्टरान 3 वपाऱ्यो तो बियां विशीं सांगोन दिता. पयली वपार जेन्ना एक वोंपी वेता आनी बी शिंपडायता, तें कळपार पडटा, वाटेर पडटा, कांट्यांनी पडटा, बरे जमनीर पडटा. ही वपार आयज आमी आयकोंक ना, पूण तेच्या फाटल्यान ह्यो 2 वपारी जेजू आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्यो वपारी साद्यो काणयो जावन आसा, पूण तांची शिकवण व्हड. आनी ज्यो ह्यो वपारी जेजूच्या तेंपार ताच्या लोकां लागीं तो उलयता आसतना ही शिकवण दितालो, हेच वपारी विशीं जेजू आमकांय आमच्या काळार शिकोवंक सोदता. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत ह्या वपारांत जेजूच्या आमी उक्तें करूंक जाय. आनी ही शिकवण आमकां जेजू दितलो. आनी हे शिकवणे विशीं वरवीं आमकां जेजूचें राज विस्तारूंक घोटाय मेवतली. आमचो आत्मो एकेरीत भाशेन उठ्ठलो, जागो जातलो आनी देवाचो वावर फुडें व्हरोंक आमी वावुरतल्या. तर खेरीत भाशेन ह्या वपारींनी कितें जेजू आमकां सांगूंक सोदता. जशे भाशेन ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जायते जाणांनी ताच्यो वपारी आयकल्यो, पूण जेजूच ताचे शिसांक म्हणटा. जायते जाण आयकतात, पूण पळोवन तांकां दिसना, आयकोन तांकां आयकोंक येयना, कित्याक तेंचें काळीज आनी तेंचें जिवीत दारूण जालां. पूण जे आपलें काळीज, आपलें मन, आपलें जिवीत भावार्थान उक्तापें करतात, ह्यो वपारी तांकां खेरीत भाशेन एक समजोवणी दिता, कशे भाशेन आपलें जिवीत सारूंक जाय पळय तें, आनी कशे भाशेन देवाक मोहिमा दिवंक जाय पळय ती, आनी कशे भाशेन तेमी स्वर्गीचें राज विस्तारूंक जाय पळय तें. 2 वपारी जेजू आमच्या मुखार दवरता. पयले वपारीन आमकां देवा विशीं आमकां शिकवण मेळटा. पयले वपारीन आमकां जेजू वळख दिता, आमचो देव कितलो मोगाळ, मोयपाशी, कितलो आमचो तो कुयदाद करता, हाव कॅरिंग एंड लविंग एंड हेल्पफूल ही इज. आनी देखून ह्या वपारीन तो सांगता, एक शेत कामती वयता आनी बी वोमता. तो उठ्ठा, न्हिदता, ताका खबर पासून ना, पूण हें बी पालवता, मागीर कणस येता आनी कणसान मागीर घडघडीत गोठो जाता. ताका खबर पासून ना. देव हें सगळें करता आनी खेरीत भाशेन ताचे मांडयेर हाडून सगळें जेवण ताका दिता. न्हय फकत कणसां विशीं जे वोमतात तें बी, पूण तेच भाशेन जायते आमच्या जिवितान आमी करता. गॉड टेक्स केअर ऑफ एवरीथींग. गॉड इज हेल्पफूल, लविंग, कॅरिंग. ही डज ऑल द मायन्यूट थिंग्स. जायते फावटी आमी आमच्या घरान वावुरतात, फॅमिलीन वावुरतात, आमच्या कामाच्या जाग्यार आमी वावुरतात, आमच्या जिवितान आमी वावुरतात, इल्लेशें आमी करतात, पूण देव तें फुडें व्हरता. आनी जायते फावटी आमी देवाक हें केलां म्हूण मोहिमा पासून दिनात. वी डोंट इवन पॉज टू से थँक यू लॉर्ड. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आमी समजतात ती देवाची जबाबदारी म्हणून. पूण जेजू हे पयले वपारीन सांगता, तुमचो देव मोगाळ, मोहिपाशी. ही इज वरीड अबाउट यू. He cares for you and so he provides for you. ही पयली वपार जावन आसा. खेरीत भाशेन जे वपारे विशीं जेजू आमकां आमचो देव कसलो तो आमकां दाखयता. आनी दुसरी वपार आमकां सांगता, जरी तर आमचो देव तसलो जाल्यार आमी आमच्या देवा भाशेन आमच्या जिवितांत आमी जावंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वपारीन जेजू आमकां सांसवांच्या बियां विशीं सांगता. धाकटुली बी म्हणटा तो, पूण एक फावटी ती जमनीर पडली, व्हडलो रूख जाता. सांसवांची बियान मोडीत जाल्यार हांव इतलें धाकटुलें
म्हज्यान कांयच करूंक जावचें ना, इट वोंट मेक अ डिफरन्स. पूण ना, जेन्ना तें किल्लोता आनी येता ओडरूक जाता आनी जेजू म्हणटा वळबावली सुकणीं देखून येवन थिंगासोर आसरो घेतात. त्या सांसवाच्या बियान पदवी आसा, बोड आसा, which can become a reality with the grace of God. All that is needed is generosity from our part to do whatever we can, whatever little we can, आणि देव तें फुडें वतलो. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, कितें भाशेन जायते फावटी आमी म्हणटात, आमी ल्हान, वॉट डिफरन्स कॅन आय मेक? पूण आयजच्यो वपारी आमकां सांगतात, जरी तर देव आमकां दिसपोटी इतली देणी दितात जाल्यार ह्या सांसवाच्या बियां भाशेन आमच्यानूय इल्लेशें डिफरन्स करूंक जाता. कित्याक देवान आमकां बोल दिला, पदवी दिल्या, वेळ दिला, ग्रेसकाय दिल्या, देणी दिल्यात. न्हय ते फकत आमकांच, पूण सर्गीचें राज विस्तारूंक, पेल्याच्या बऱ्यापणाक हे उजार करूंक. जायते फावटी आमी म्हणटात वी आर द इनसिग्निफिकंट मायनॉरिटी. दुसऱ्यांनी वस्तू करूंक जायो. जरी तर आमी क्रिस्ती धर्मान पळयत जाल्यार फकत 12 शीस आसलेले, जेजून विचून काडलेले, पूण ते 12 शीस वचोन जेजूची बरी खबर संवसाराक तेमी परगटली. सान फ्रांसीस शावेर एकूच मनीस, एक पाद्री आसलेलो, गोंयांत येवन ताणें ही जेजूची ओळख दिली. सान जुझे वाज श्रीलंकेक गेलो, थंयसर ताणें ही जेजूची ओळख दिली. आयज खेरीत भाशेन आमी सांत आंतोनीची परब करता. मिलाग्रेचो सांत तो. संवसारीक जिवीत ताका चड व्हड मेळोंक ना, फकत 30 आनी 6 वर्सां, 36 years. पूण ह्या 30 आनी 6 वर्सांनी ताणें देवाचो मोग केलो आनी पेल्याकूय देवाचो मोग करून दाखयलो आनी देवाचोय मोग पेल्याच्या जिवितांत ताणें घालो. सोबार मिलाग्री तेणें केल्यो, देवाक ताणें वाखाणणी दिली. आनी देखूनच पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, 36 वर्सां ल्हान, पूण ह्या 36 वर्सांनी ताणें जेजूचें सर्गीचें राज फुडें व्हेलें, सर्गीचें राज विस्तारलें. जायते फावटी आमी चिंतूंक आसात, आमी बादेची फिरगोज 40 फॅमिली कितले आमच्यांनी करूंक जाता. ह्या वेळार आमी केन्नाच दुबावचें न्हय. देवाची पदवी, देवाचें बळ, देवाचो आदार तो आमच्या सांगाता सदांच आसा. What is needed is the goodwill, the generosity, and the decision to say we will go and spread the kingdom of God. आनी देखून पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयज कितें भाशेन आमी जण एकल्या पासत मागोया. सगळ्यांक आमकां देवान भरपूर देणी दिल्यात, भरपूर वेळ दिला. तेच भाशेन आमकां जायती ग्रेसकायी देवान दिल्या. न्हय फकत ती आमकांच धरपाक, पूण एकामेकाच्या जिवितांत पावल घालून तेंको हाडून तांकां एकेरीच भाशेन आमच्या बऱ्या जिविता विशीं, बऱ्या क्रिस्ती तत्वां विशीं तांकां जेजूची ओळख दिवंक आनी हे भाशेन सर्गीचें राज विस्तारूंक. कितेंच भाशेन आयज आमी सांत आंतोनी कडेन मागुया. ताचे विनंतीन आमी जण एकलीं सदांच वावरूंक आमच्या जिवितांत, आमच्या फॅमिलींत, आमच्या घराब्यान, तशेंच आमच्या समुदायांनी आनी आमच्या फिरगोजेन, तशेंच संवसारांत जेजूची ओळख दिवंक, जेजूची रूच दिवंक आनी जेजू कोण तो आमच्या बऱ्या जिविता विशीं आमी जेजू संवसाराक विस्तारूंक. आमेन. आमचो भावात पुरगोटूंक आमी उबे रावया. सोतमांता देवाक, सोरपददार बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी सांबाळलो, आंकवार ताणें जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले,
ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो ताका आणखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, स्वर्गदूता देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोंतमाता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें मोगसाणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयच्या सेवा धर्मांत आमी घेतलेली शिकवण जिवंक सोंपें न्हय. देवाचे कृपेची आनी शक्तीची आमकां गरज. ह्या वेळार आमची मागणी उबारुया आनी कृपा आमकां देवा लागीं मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे राज उर्बेन विस्तारूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी, ओदेक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ती बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दर एका क्रिस्ती भाव भयणी मनशा सैमाच्या वडावणेन परमणे न्हय, पूण भावार्थान चलूंक देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक बापा आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितांत खोस दूख कोणती परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवाचेर आनी ताचे कृपेचेर पातयेवन आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या जोण्यातल्या फॅमिली पासत जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा तांचे पासत आनी जांकां आमी मागतल्या म्हूण भासावणी दिली तांचे पासत जेजू लागीं ओगेपणी मागुया. दयाळ बापा, कार्तिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी तुका मानता तसलें जिवीत आमी जियोंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Shit.
म्हज्या भावणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदुदा देवा बापाक माता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुज्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमचे आत्मीक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्यांच्या पोशणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक हाय वारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित बापा, सोरपदुदारान सासणाच्या देवा, सोर काळयान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकीं केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखाणटात. तारण मेळ्ळी तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजतात. तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. सोनिया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पणे आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी फेर्नांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जोनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पळ जोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन दोन दुतां सेंट विन्संट पलोटी, सेंट एंटनी आनी सगळ्या तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकवलेलें प्रार्थना आमी सगळीं एक फामील कशी देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्याक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोद पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचो म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या फिरगोजेन मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावून टीव्ही मोबायलाचेर सावन आमी मिसांत वांटो घेता. जोरी आमचे जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक जायना, ताचें आसणें आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्या शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक केदींच म्हाका निर्वू नाकाय. आमेन. प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवय आमच्या एकवटाची खुणां. ह्याच जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, सगल्यांक तुमकां एक बरो आयतार आनी एक बरो सुमान हांव सगल्यांक तुमकां हांव दितां. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचे व्हड उपकार.